कसिनोवाल्यांचे मिंदे जाल्यात, मिंदे गुलाम जाल्यात अशें एकंदरीत दिसून येता. फुडें तुमकां कळटलें कित्याक म्हणटा तो हांव. हो चिट्टी बाबू घंटा हो मुख्यमंत्र्या कडेन क्लोज. मुख्यमंत्र्याच्या 50व्या वाडदिवसाक हो ताचे बरोबर आसा. ताका बेस्ट बिझनेसमॅन अवॉर्ड मेळटा आनी अचानक फेब्रुवारी 2026 पासून तो गायब जाता, एब्सकॉन्डिंग, आनी ताजो वेर अबाउट कांय कळना. ही हॅज गोंयचे जो रेवेन्यू आमच्या गोंयांक येता तो रेवेन्यू ताणें बुडोवन गेला. आनी सगळ्यान खेदाची गजाल म्हणजे आमचे वेंडर्स जे भाजीवाले आसा, नुस्त्यावाले आसा, चिकनवाले आसात, स्टेशनरी सप्लाय करणारे आसात, किंवा थंय ते कसिनोन एंटरटेनमेंट करपी जी कंपनी आसता, जे इव्हेंट्स करतात, अशे वेगवेगळ्या आमचे गोंयकार भावांक फटोवन हो गायब जाल्लो आसा. आनी टू द ट्यून ऑफ एप्रॉक्सिमेटली अरावंड 1.5 करोड ते 2 करोड पर्यंत तो लोकांक, म्हणजे आमच्या गोंयच्या लोकांक पयशे हो देणे आसा. सेवरल कंप्लेन्स जे आसा ज्यो केल्ल्यो आसा. हे पर्टिक्युलर ज्युरिस्डिक्शन येता अंडर अंजुना पोलीस स्टेशनचो. अंजुना पोलीस स्टेशनान ही कंप्लेन केल्या, पण थंयचो PI, थंयचे पोलीस खाते जे आसा हे नॉन कोऑपरेटिव्ह आसात. तांकांच सांगता अरे तो व्हडलो मनीस, तुमी अशें कित्याक करतात. रादर दॅन टेकिंग एक्शन्स अगेन्स्ट द कंप्लेन फायल्ड, हे जे कंप्लेनंट आसात ज्यांचे पयशे हातून बुडल्यात तांकां समजोवपाचो पोलीस प्रयत्न करतात. हातून कोण इन्वॉल्व आसा काय म्हणून, ह्या सगळ्या गजालीन कोण इन्वॉल्व आसा, हातून कोणाचो पर्टिक्युलर फायदो जाता. आमच्या गोंयाकूय फायदो जावना कारण तो रेवेन्यू घेवन पावला. आमचे जे शॉपकार भाव आसात जे तांकां सप्लाय करता, वेंडर्स जे आसा तांकांय फायदो जावना. पूण हातून फायदो जाला तरी कोणाक. हाची पूर्णतः चवकशी जावपाक जाय. हो बिझनेसमॅन अवॉर्ड घेता फ्रॉम चीफ मिनिस्टर्स हँड डॉक्टर प्रमोद सावंत. हो तुजो सबका साथ सबका विकास ह्याच पद्दतीन तूं सगळ्या लोकांक, गोंयकारांक पिशान काडपाचें जे चलयला, सबका साथ सबका विकास आनी स्वयंपूर्ण गोंय हेच ते तुजें काय म्हणून. आमचो LOP बाब युरी आलेमावान हाचेर विधानसभेन आवाज उठयल्लो आनी त्या वेळार मुख्यमंत्र्या कडेन जाप मागिल्ली, पूण मुख्यमंत्र्यान कांय ताजेर आन्सर करुना. हाचेर ऑलरेडी हांगासले DYSP म्हापसाचे तांकां ही कंप्लेन पावल्या, SP तांकां कंप्लेन पावल्या, एंड कॉपी टू चीफ मिनिस्टर. मुख्यमंत्र्याक सुद्दां हाची प्रत पावल्या, पूण अजून पर्यंत तांकां जे कंप्लेनंट आसात, जे वेंडर्स आसात तांकां अजून रिप्लाय मेळुना. neither from the मुख्यमंत्री nor from all these DYSP आणि कन्सर्न ऑथॉरिटी जे आसात, PI ऑफ द पोलीस स्टेशन, कोणाच कडल्यान तांकां अजून कोऑपरेशन आणि मदतीचो हात जो आसा जो मेळपाक जाय आशिल्लो तो मेळुना. ह्या गोष्टीचो आमी खरपणे निशेध करता. ह्या चिट्टी बाबू घंटा हाचेर भरपूरश्यो कंप्लेनी आसात. तातूंत मेजर ताजेर चार्जीस आसा ते पॉस्को चार्जीस लागल्या, किडनॅपिंग चार्जीस लागल्या, अशे वेगवेगळे चार्जीस ह्या चिट्टी बाबू घंटाचे लागिल्ले आसा. आनी हो आमच्या मुख्यमंत्री असल्यांक शिल्ड करता काय म्हणून, असले जे क्रिमिनल एक्टिविटीजान आसात, असले क्रिमिनल मायंडसेटाचे जे लोक आसात, असल्या लोकांक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शिल्ड करता काय म्हणून. दिस इज टोटल कॉलेप्स ऑफ होम डिपार्टमेंट. म्हणजे तुमकां लक्षात येतले की तांकां आज अक्षरशः तांची फॅमिली जी आसा वेंडर्सांची ती रस्त्यार येवपाच्या हातून आसात. म्हणजे तांकां जीवन मरणाचो प्रश्न जावन पडला तांचो. कारण एकट्याचें बील जे आसा ते 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख अशा पद्दतीन लाखांनी रुपया पेंडींग आसा. दे हॅव ऑलरेडी पेड द GST. म्हणजे तांच्यांनी GST पे केल्या, कारण GST काय चुकना. पण आज तांचेर अशी संकटाची परिस्थिती आयिल्ली आसा. एकट्यान तर उलोवन गेलो की म्हाका जीव दिवपाचें दिसता, पूण हाका जबाबदार कोण. हाका जबाबदार कोण. जेन्ना आमचे ऑथॉरिटीज फेल ठरता, जेन्ना मुख्यमंत्री फेल ठरता ह्या आमच्या लोकांक न्याय दिवपाक, हाका जबाबदार हो मुख्यमंत्री आसतलो. हाका तांचे जर बरें वायट कितें जालें जाल्यार हाका जबाबदार हो प्रमोद सावंत
आनी ताजें सरकार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें आसा हें ताका रिस्पॉन्सिबल आसतलें, कारण असल्या क्रिमिनल मायंडेड पर्सन हो जो पळून गेला ताजो वेर अबाउट आज गव्हर्मेंटाक मेळना काय म्हणून. गव्हर्मेंट करता कितें, आमचे जे पोलीस फोर्स आसा ते करता तरी कितें. ताजे हांगा वेगवेगळे एस्टाब्लिशमेंट्स आसात, ते एस्टाब्लिशमेंट्स तुमी बंद, ताजेर कित्याक रेड मारिना, ते खंय आसा ते तुमी कित्याक सोदून काडिनात. आज जवळ जवळ फेब्रुवारी आनी आमी आसात जून एंड, तुमी 3-4 म्हयने केले कितें. तांकां न्याय जाय, ते आज आमचे कडेन आयिल्ले आसात न्याय मागपाक. ह्या सरकाराक शिटकावणी दिता, तुमी हे विदीन 8 to 10 days हाजो तुमी कितें ते रिप्लाय दिना जाल्यार म्हापसाचो DYSP आसता बसता तो, अंजुनचो PI आसतलो, किंवा सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस किंवा मुख्यमंत्री, ह्या मुख्यमंत्र्याच्या दारार आमी वचून बसतले न्याय मागपाक. हे सगळे भायर सरून आमी तांकां न्याय मागपा खातीर तांच्या दारार मुख्यमंत्र्याचे बसतले, मुख्यमंत्र्याक जाप विचारतले, मुख्यमंत्र्यान हाचेर सांगचें पडटलें. कारण जेन्ना तूं प्रमुख ह्या आमच्या स्टेटीचो, जेन्ना तुजे कडेन येता तेन्ना तूं कानान आनी दोळ्याचेर हात दवरता आनी तुका ह्यो गजाली तांच्यो दिसना काय म्हणून आनी बाता करता स्वयंपूर्ण गोंयच्यो, बाता करता अंत्योदय तत्वाच्यो. ह्यो ज्यो डेफिनेशन्स हे उलयतात की अंत्योदय तत्व शेवटचो जो आमच्या समाजांतलो तांचो उदय जावचो म्हणून. अरे हे शॉपकार जे आसात, हे वेंडर्स जे आसात, ते खंय ना खंय तरी आपणाक कितें उदरनिर्वाह करपा खातीर तांकां ते आपले वेवसाय करतात आनी ताका प्रोटेक्शन कोण दितलो. हे प्रोटेक्शन दिवपाचें काम खरें म्हणल्यार सरकाराचें. पयलींच म्हणजे हांगा अनएम्प्लॉयमेंट आसा. गोवा इज नंबर 2 आय थिंक सो इन अनएम्प्लॉयमेंट. हांगा पयलीं वेवसाय करपा खातीर लोक भिता, पण ज्यातल्या जातून वेवसाय करतात हे तरूण भुरगे जे आसात तांकां प्रोत्साहन करचें सांडून, तांकां फुडें काडपा सांडून, तांकां प्रोटेक्शन दिवपाचें सांडून तुमी तांकां निरुत्साही करतात. तुमी तांकां फुडें सरपाक दिनात. ते भितले फुडें काम करपाक, भितले धंदो करपाक. जेन्ना तुमचे कडेन अप्रोच जाता की अशें आमचे कडेन फटींगपणां जाल्या, असो फ्रॉड जाला आनी हे फ्रॉड मनशाचें नांव डिटेल्स तांचे कडेन आसात, ह्यो सगळ्यो कंप्लेन्स ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो कंप्लेनी हांगा तांच्यांनी केल्यात. All these complaints, but there is no response from SP, there is no response from the government, from Home Department and मुख्यमंत्री. खरं म्हळ्यार हाजेर सिरियस एक्शन जावपाक जाय आशिल्ली, सिरियसली हो विशय घेवंक जाय आशिल्लो. कारण हे सगळे आमचे गोंयकार भाव ते खंय वतले हाजी पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आसा. ताका बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करचो ताजेर, कारण इतले सिरियस चार्जीस आसून सुद्दां तो आज मुखार भोंवता. ताजेर पॉस्को चार्जीस लागला पूण आज तो मुखार भोंवता. म्हयन्यांतल्यान एकदां खंय तो ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर येता. अरे तेन्ना तरी ताका धरात. थंय तो सायनींग येता एट ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन, त्या वेळार तरी ताका धरपाक जाय आनी ताका विचारपाक जाय ह्या लोकांचें कितें करता काय म्हणून. तुमकां सगळो ताजो ट्रॅक खबर आसा, तो खंय आसता, तो खंय वता, ताजे रेजिडेंस खंय. पण मुख्यमंत्री जाणून बुजून, हे सगळ्यो ऑथॉरिटीज जाणून बुजून ताका प्रोटेक्ट करता आनी आमच्या लोकांक फोंडान घालपाचें जें आसा हें सरकार करता. आतां अती जालें, कारण तुमी अंत पळयला, आतां येणाऱ्या त्या काळान तुमचो अंत जातलो हें नक्की आसा. हांव ट्रेवर आमचे यूथ काँग्रेसचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्टचे प्रेसिडेंट तुमकां संबोधीत करतले. आयज हे घडलां पळय, आमचे सगळे वेंडर्सांक, आमचे गोंयकार स्टाफ आहा तशें भायले स्टाफ आहा, तांकां आयज पासून फेब्रुवारीसान ते कंप्लेन करता. तांकां 15 म्हयन्याची PF मेळूंक ना. वेंडर्सांनी इतले बिलां दवरल्या, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख. तेंचो आउटस्टँडींग ऑलमोस्ट 2 ते 3 करोडा मध्ये जाता. हो मनीस जो आहा पळय, हो क्रिमिनल मायंड मनीस, हो चिट्टी बाबू घंटा म्हणटा पळय, हो येता एवरी टायम हिंगा गोंया येता, खंय ना खंय बिझनस घालता, पयशे दिना वेंडर्सांक, स्टाफांक पावता. हेणें हे फर्स्ट टायम करूंक ना, हेजे पयलीं उपपाट केला तेणें. तेजेर पॉस्को एक्ट घातलेलो आहा, तेजेर किडनॅपिंग चार्जीस घातलेले आहा. तरी पूण आमचो सरकार ताका इतलो लायटली घेवन, आमचो CM ताका घेवन केक कातोत्ता. हे सारकी अहें जालें जाल्यार आमचो आख्खो सिस्टम फेल.
कळ्ळें न्ही. आमी सगल्यांनी मेळोन हे सरकारा कडेन मागणी करूंक जाय बाबा की हे आमचे वेंडर्स आहा, आमचे स्टाफ आहा, तांकां न्याय दिवचो म्हणून, तेंचे पयशे काडून दिवचो. थोड्यांचो आतां एटलिस्ट एक 10 जाणांचो धंदो बंद जाला. ते इतले रिणां आहा पळय ते धंदो बंद जाला तेंचो. तांकां इंट्रस्ट वाले सोदूंक येता. थोड्यांचे माय पाय बरे ना ते टेन्शनांनी. सरकारान कितें तरी करून तांकां मातसो न्याय दिवचो, ही मागणी आमची. ज्या तरेन आमचो मित्र महेश तशेंच ड्रायव्हरान तुमकां हांगा संबोधीत केल्या, म्हाका खंय तरी एक नमूद करून दिसता की जशें महेशान म्हटलें की सबका साथ सबका विकास, पूण खंय तरी ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान सद्या प्रमोद का साथ आनी घंटा का विकास चालू आसा. हेजो खंय तरी आज आमी काँग्रेस म्हणून निशेध करता. आनी तुमी जे पळयलां आसतलें सगळ्यांनी उलयले त्याच प्रमाणे जो रेव्हेन्यू लॉस आसा आज खंय तरी 14 कोटीचेर तेणें ह्या सरकाराक टोपी घातल्या. पूण हे 14 कोटी तेणें जर टोपी घातल्या जाल्यार खंय तरी अंडर द टेबल ह्या लोकांक दिल्ले आसा. खंय तरी लोकल आमदार ज्या मतदार संघान हो कसिनो येता हो आमदार तेका खंय तरी सपोर्ट करता म्हणून आमकां कळ्ळां. आनी हेका लागून तेका खंय तरी प्रोटेक्शन मेळपाक लागलां. हांव मागता ह्या सरकारा कडेन खंय तरी आज हो मुख्यमंत्री ज्याच्या कडेन गृह खातें आसा तो पूर्णपणे असफल जाल्लो आसा. आज गोवा पुलीस हो पूर्णपणे लाचार रितीन ह्या सरकाराच्या अंडर वागता. खंय तरी फक्त ऑपोजिशन आनी एक्टिविस्टांचेर केसी घालप आनी सामान्य जनतेचो आवाज सप्रेस करप हें कटकारस्थान हो सरकार चलयता. येता त्या फुडल्या 6 म्हयन्यान इलेक्शन येवपाचें आसा. लोकांक खंय तरी ह्या सरकाराचो पूर्णपणे कंटाळो येयल्लो आसा. आनी म्हणून हांव मागता की प्रत्येक गोंयच्या नागरिकान आज उठची गरज आसा. कारण आज हो सरकार सामान्य जनतेक छळपाचें काम करता. भाशणां व्हडलीं करता ते, पूण खंय तरी जो सपोर्ट आसा तो असल्या क्रिमिनलांक करपाचें कटकारस्थान जर कोण करता जाल्यार हो प्रमोद सावंताचो सरकार करता. हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी आज ह्या सरकाराच्या विरुद्ध उघडपणे भायर येवपाची गरज आसा. कारण जर आमी वांगडा येयले ना जाल्यार हो सरकार आमकां विकून खातलो. आज खुबश्यो गोश्टी आसा. गोंय विकपाचें एक तेंचो सद्या मास्टर प्लॅन गोंया खातीर तेंच्यानी तयार केला. म्हणून ह्या सगळ्या लोकां बरोबर काँग्रेस म्हणून आमी आसात. ह्यान फुडें ज्या तरेन यूथ काँग्रेसीन हो विशय घेतलेलो, अंजुना पुलीस स्टेशनार आसत किंवा पणजे पुलीस स्टेशनार केसी फायल केल्या, हो विशय आज खंय तरी पुलीस स्टेशनाचेर जर सुटावो जालो ना जाल्यार ह्या लोकां बरोबर आमी काँग्रेस म्हणून रस्त्यार देंवतले आनी मुख्यमंत्र्याक पूर्णपणे जाप विचारतले. धन्यवाद. साधारण 12 ते 15 असे वेंडर्स आसात. जशें हांवें वदोळ सांगलें की तातूंत भितर जे भाजी सप्लाय करणारे आसात, चिकन एक सप्लाय करतात, स्टेशनरी सप्लाय करतात, असे वेगवेगळे वेंडर्स जे आसात हांचे पयशे जे आसात हे त्या कंपनीन, ज्या कंपनीचें नांव जावन आसा बिग बी प्लेजर LLP आनी बिग बी लिजर LLP, अशे तेजे 2 कंपनी जे आसात. ह्या 2 कंपनी मार्फत हो हे हांगासर धंदो चलयता. आनी धंदो कसलो तर लोकांक फटोवपाचो धंदो, लोकांक टोपयो घालपाचो धंदो आनी सरकाराक स्वता घालून घेतल्या टोपी. कारण तांचें जशें म्हणलें की अंडर हँड डिलींग जें आसा हें ऑलरेडी जाल्लें आसतलें कदाचित, म्हणून ताचेर हात घालपाचो हे सरकार करिना. जशें हांव परत एकदां मेन्शन करता, तो म्हयन्यांतल्यान एकदां हो चिट्टी बाबू घंटा हो आमच्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर म्हयन्यांतल्यान एकदां येता. म्हणजे पुलीस खात्यांक पूर्णपणे खबर आसा हो गोंयांत येता म्हणून, पण ताचेर कसलीच एक्शन हे सरकार घेना. इतलो निश्काळजी मुख्यमंत्री आमी केन्नाच म्हाका दिसता आमी पास्टान पळोवना की अशा पद्दतीचो ताका कांय गोंयकारांचें पडलेलें ना, गोंयचें पडलेलें ना आनी गोंयकारांचें तर अजिबात पडून वचूना. असो निश्काळजी मुख्यमंत्री, फेल्ड मुख्यमंत्री आमी तर आमच्या ह्या उभ्या आतां पर्यंतच्या पॉलिटिकल आयुश्यान आमी ताका पळोवना. असो फेल हो मुख्यमंत्री जावन आसा. तुमी म्हणटा आतां ते पुलिसेन तुमकां सांगलें व्हडलो मनीस म्हणून सो तेका हें करूंक जायना आनी PI सांगलें अशें PIन जे कंप्लेन करपाक तांचे कडेन गेल्ले, ती कंप्लेन सुद्दां घेवपाची ताणें न घेता ताका तो समजयता तांकां ह्या 12 जाणांक 15 जाणांक की आरे तो व्हडलो मनीस. सो व्हडलो मनीस जाल्यार तेच्यात पॉस्को मायनर एक्झॅक्टली म्हणजे कायदे कोणाक लागता काय म्हणून. व्हडल्या मनशांक कायदे ना हे आमचे पोलीस खातें सांगता. म्हणजे व्हडल्यांक कायदे ना, गरिबांक कायदे. म्हणजे आज गरिबांक आमकां धरतात आनी भितर उडयतले.
कसले कसले चार्जीस येता, फेक चार्जीस लावन सुद्दां नोटिसो आमकां आयिल्ल्यो आसा. गोंया खातीर जर उबे रावता जाल्यार गोंयच्या खातीर आमी उबे रावतात, 39A खातीर आमी उबे रावले आनी खंयच्या लोकांच्या कारापूर सर्वंटच्या हाका लागून जर उबे रावले जाल्यार आमचेर केसीस घालता. म्हणजे गोंय राखपा खातीर जर उबे रावता, गोंयची वनसंपदा जर राखपा खातीर आमी उबे रावता जाल्यार आमचेर केसीस ठोकतात हे सरकार, म्हणजे हे जे पोलीस खाते जे आसा वेगवेगळ्या ठिकाणी. आनी पण असे क्रिमिनल मायंड जांचे कडेन जे ऑलरेडी फटोवन गेल्यात, ताजेर आमचे कडेन पुरावे आसात, प्रूफ आसा, तांकां मात्र अशे मोकाट सोडून दिल्या. शेम ऑन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. अशा पद्दतीचें राजकारण जें आसा, अशा पद्दतीचें गोंयचें गलिच्छ राजकारण जें आसा हें प्रमोद सावंतान चलयल्लें आसा. हांव मागता की प्रमोद सावंतान एज अ होम मिनिस्टर तूं इमिजिएटली हाजेर एक्शन घेतलो आनी तो चिट्टी बाबू घंटा जो घंटा दिवन तुमकां गेला पळय ताका धरून हाडचो हांगा म्हणून. म्हाका आमकां जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा, जे रिसॉर्ट रिओन ताजे जे कसिनो चलतालो थंय म्हाका दिसता थंय सुद्दां तो पयशे देणे तांकां आसा, दिवपाचो आसा. सो हो सगळ्या लोकांच्या हातान घंटा दिवन हो पळयिल्लो आसा. ह्या चिट्टी बाबू घंटा आनी ताजी बायल नर्मदा घंटा हांकां दोगांयकूय बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करून हाडून तांची पूर्ण चवकशी जावची आनी तांची वसुली करची. आनी हे जे आमचे वेंडर्स भाव आसा तांचे सगळ्यांचे जे पयशे पेंडींग आसा ते क्लियर करचे. मुख्यमंत्र्याक लज आसा तो इमिजिएटली करतलो.